बोरकार वार्ड नंबर वार्ड नंबर 7चो पंच मेंबर हांव. जेन्ना शिरशिऱ्यांक वाघ येयल्लो पळय न्हू तेन्ना व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो आनी ते व्हिडिओचेर आमकां मातशी भंय दिसपाक लागली की हो जो वाघ आसा पळय न्हू हो वाघ आमकां हांगा सगळ्या पावत काय आनीक ल्हान ल्हान भुरगीं रातची खेळटा हें करता म्हणून आमकां मनाक खूब भंय दिसपाक लागली. म्हणटकीर आमी तेजेर कितें तरी एक उपाय काडुया अशें म्हणून मनाक विचार येयलो. जाल्यार काल ब्रेस्तारा 5:30 तो साईबाबा देवळा कडेन विनोद दामू नायक यांच्या आंगणा बसले आशिल्लो आनी तो विनोद म्हणटा तो साईबाबा आरती करपाक वयतालो. तेन्ना तो सकाळ फुडें भायर सरपाक लागून जाल्यार पयलीं तेंच्या आंगणा आशिल्लो तो आंगणांतल्यान तेणें धांवणयलो ताका आनी तो असो येयलो. मागीर विनोदान म्हाका सांगलें सुनील म्हणपाक हांगा वाघ भोंवता. म्हणटकीर हांवें सगळे लोकांक सांगलें. लोकांनी ते इजी घेतले म्हळ्यार हांगानी वाघ कसो येतलो अशें म्हणून. मागीर काल कितें जालें ते तसो येयलो आनी आमचे तळपड्यार ब्लाज म्हणटा तांकां दिसलो. तेणें ते चड कोणा सांगलें ना कित्याक म्हळ्यार लोक हांगानी वाघ खंयचो काय म्हणून असो. राती कितें जालें राती अशें 8:30-9 सुमार आमी हांगा गरोवपा बसता भुरगे आनी सगळे आमी टायमपास हांगा बसतात. जेन्ना ते भुरगे बसलेले हांगा अशें बसलेले भुरगे तो वाघ पळय हे वाटेन असो येयलो आनी असो पळय हे फुड्यांतल्यान असो करून असो गेलो ते येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले हांगा हारी म्हणटात गडगवाड हो पूण हारी म्हणटात. हारी म्हणपा वाघ येयलो आनी आमी म्हणपा जोती बिती सांडून धांवन येयली म्हणपाक लागलो. म्हणटकीर हांवें तांकां कितें म्हणलें जर तर वाघ दिसलो जायत न्हू जाल्यार म्हाका म्हणलें कॉन्टेक्ट करा कित्याक रोखडो फॉरेस्टाक कॉन्टेक्ट करपाक म्हणून. आयज सकाळीं विनोद दामू नायक पळय आसा म्हणून तेणें म्हाका सकाळीं फोन केलो की सर्कला कडेन वाघ येयलो म्हणून हांव तसोच मोटरसायकल स्टार्ट मारला आनी हांव येयल्या पळय जाल्यार वाघ आमी ते रिकॉर्डिंग आनी आमच्या वांगडा हो आमचो शिवाजी चेडो युवराज तशेंच संजोग आनी हो लाडू हे आनी खुबशे लोक आनी एक फॉरेस्टाचो मनीस आशिल्लो फॉरेस्टाचो. आमी त्या वाघाचे फाटोफाट येयले वाघाचे कित्याक की कोणाचेर एटॅक करीत म्हणून आनी हांव ते युवराज म्हणटा ताका मनांतल्यान एक ताका आभार व्यक्त करता. कित्याक लागून की तो उदकाची कायल घेवन ताचे फाटोफाट भोंवतालो उदक पिवपाक. तसो जाम जाल्लो वाघ उदक ताका दितालो पिवपाक लागून आनी फाटोफाट कोणाचेर एटॅक बिटॅक करीत म्हणून तो तेजे बरोबर भोंवतालो. मागीर एक फॉरेस्टा मनशान फॉरेस्टाचे हेका सांगलें आनी तो मागीर हे वाटेन येयलो पळय सर्कला कडच्यान हे रस्त्यान सांगलें आनी हांगा ल्हान ल्हान भुरगे आसात हे वाटेन तो असो येयलो आनी असो सरोन तो वयर गेलो आनी येते ते पेट्रोल पंपा कडेन ताका फॉरेस्टान धरलो. हांव इतलें सांगूंक सोदतां हांव सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी फॉरेस्ट ऑफिसराक हांव सांगूंक सोदतां एकच ना अशी खुबशे वाघ आसा कित्याक हो ल्हान पेटो अशें कितलेशेच तेणें पेटे काडलेले आसात. तेन्ना हांव तुमचे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की वयर रानांक आनी आसतले हे डावट सामको डावट हो की आसतले तांकां खंय तरी सोदून तांचो बंदोबस्त करचो. ताका आमकां तो सकाळचो हेका 6:30 तेणें म्हाका 7:45 फोन मारलेलो आनी मागीर ताका धरलो तसो एक 10 साडे 10 कसो धरलो ताका. सुनील बाबू हो लेपर्ड आनी खंय खंय स्पॉट जाला म्हणल्यार खंय दिसला म्हळ्यार एक हांगा पळय कळमामाळ पयलीं पळय न्हू तो हेज्या व्हडलो आसा म्हळ्यार ही सायज व्हडली आसा. हो ल्हान कळमामाळ मातसो हेजी सायज आसा आनी तसोच पळय हो आमचो विनोदान पळयलो पळय न्हू तो विनोदानी पळयलो तो म्हणटा हो न्हू मातसो व्हडलो आसा म्हणटा तो विनोदान पळयलो तो. आनी सेम तसोच थंय आमचे वयर सरकारी प्राथमीक शाळा आसा पळय न्हू थंय तेंचे शाया नायक म्हणटा तेंचे घरा फाटल्यान तेणें पळयलेलो काल 11 सुमार
पूण तांकां हांवें चाललेले वाघ केदो तो म्हणपाक लागलो हो आसा तो ल्हान आसा तो म्हणपालो व्हडलो कुत्रो दवरलो न्ही फॉरेस्टान फॉरेस्टान तो शिरशिऱ्यान दवरलेलो आं, तो आतां काडलो काय ते खबर ना म्हाका आं. पूण हो जो आसा पळय न्हू हो असो लोकां मदल्यान भोंवतालो सारको मेन म्हळ्यार कितें म्हाजो आख्खो वाड भोंवलो तो ते साईबाबा देवळा कडल्यान तो हांगा सुद्दां आख्खो वाड भोंवलो तो